भूपार गांवडोंगरीच्या लोकांक देश विदेशी टुरिस्ट आनी गोंयकारांनी थंयचे गुणी धबधब्याचेर येवचेशें दिसता। लोक सरकाराक एकसारखे सांगत आसा टुरिस्ट येत जाल्यार त्या निमतान रस्तोय जातलो, गांवच्या लोकांक पंचायतीकय 4 पयशे मेळटले, जाग्यावेले देवाचें भान दवरचें आनी बुरशेपणां तितलीं करची न्ही, इतलीच गांवकारांची धबधब्यार यो वच करतल्यांक सुचोवणी। आनी हो पळोवन तांकां बरो दिसलो म्हूण ते गेस्ट चड येवपाक लागले। एक रावपाची सायडीन वेवस्था सादारण आसा म्हणून तांकां ती चड आवडपाक लागलो म्हूण ते गेस्ट चड येवपाक लागले। कोणच्यान सादारण 14-15 किलोमिटर आसलो। म्हाजी गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट आहा की हो भूपार गांवचो वॉटरफॉल जो आहा तो गव्हर्मेंटान बेगीच्याच बेगीन तो रिपेर करून गेस्टां खातीर खुल्लो करचो अशी आमची मागणी आहा गांवच्या लोकांची। कित्याक जे गेस्ट येतले ते खातीर आमच्या गांवच्या लोकां खातीर रोडूय जातलो आनी त्या गेस्टां खातीर तो रोडूय बी गव्हर्मेंटान बेगीच्यान बेगीन करून दिवचो गेस्टां खातीर। वॉटरफॉलाचे एक नास म्हण एक देवसार आहा, तो देवसार अशें आमी हांगा कोंबड्याची बी चिकन अशें कांय करनासले, पण आतां गेस्ट हाडटा पूण आमी तेजे ऑपोज करना कित्याक देवान आमकांय त्रास केलो ना आनी त्या लोकांकय बी त्रास केलो ना। पूण आमी मेजपान कित्याक चिकन हाडल्यार जावन चड एक तरान तो वॉटरफॉल सकयल खावून सांगता तांकां सकयल आनी जे कितें कचरो आहा तो तुमी हाडपाचो आनी गाडये हाडून परत व्हरपाचो, कचरो हिंग उडोवप ना अशें आमी तांकां सुचयलें। आमी मेन म्हळ्यार टॉयलेट प्लस तुका कपडे चेंज करपाक रूम ह्यो फेसिलिटी करपाची आमची मनाक गांवच्या लोकांचो विचार आहा। फेसिलिटी 5 रुपया एक तुमच्या फाटल्यान ही फेसिलिटी दवरून आमकां ते पयशे करून ह्या गांवच्यान ह्या वॉटरफॉलाचो विकास करपाचो आमचो विचार आहा। एक नवो वॉटरफॉल म्हणल्यार बारीक असो गुनी वॉटरफॉल। ह्या वर्सा गर्दी म्हणल्यार ती सावथाच्यान खूब अशे लोक हांगा आयले आनी तशेंच स्कुलाचे हांगा भुरगे आयले आनी थंय पिकनिकी मनयल्यो। अशी म्हाका दिसता ती 7-8 अशी स्कुलांनी थंय पिकनिकी केल्यो। हिंगा पर्यटक हो पयलीं तितलो फामाद नासलो पूण आतां पर्यटक भरपूर लोक येता। हालीं ग्रामसभे सुद्दां हो विशय येयल्लो की ह्या धबधब्याक एक बऱ्यापैकी जावचो की पयलीं तो ऑलरेडी पयलीं केल्लो आहा थोडो हें म्हणटा आतां खूब वर्सां हें जाल्या कारणान तो हें जाला। लोकांल्या हिंगाची तयारी आसा की तो बरे भशेन रिपेर करून लोकांक बरे हे दिवचे अशें लोकांक हिंगा लागीं आसल्या कारणान रस्त्याची टेंडर चालू आसा आनी आतां काम चालू आसा तेजें आनी रोड ऑलरेडी जातलो ह्या 1-2-1.5 वर्सांचो रोडूय कंप्लीट। गुनी वॉटरफॉल म्हणून नांव कित्याक पळय गुनी वॉटरफॉल म्हणून गुणी म्हळ्यार ते पयलीं जाणटे वयरच्यान उदक पडटालें आनी तो व्हडलो फोंड आसलो ताका लागून तें गुनी म्हणटा पयलीं आमी बी तेंच म्हणपाक लागले आतां जाणटे। गुनी म्हळ्यार कितें गुनी फोंड? गुनी फोंड गुनी फोंड म्हणटाले तुमी? हय गुनी फोंड आतां ते गुनी वॉटरफॉल। हय गुनी वॉटरफॉल। आतां लोक बी हांगा चड येता गे? लोक भरपूर येता, गर्दी पडटा शेनवार आयतार चड लोक येता। गांवचे लोक कंट्रोल दवरता सगळ्यांचेर? गांवचे लोक हय सांगता, कोण सांगो काय हांगा दिसभर काय रावन न्हू, कोण वाटे मेळना सगळें सांगता तुमी बाबा सवका चलाय, गाडी सारकी चलया, हिंग मेळत तें उडयना काय, थोडे घेवन वयता थोडे मेळत तें उडोवन वयता, मागीर ते आमी काडटा थोडे। सगळें हे निसर्गाची देण, पूण निसर्गाची देण कशी सांबाळून दवरप हें मनशा कडेन आसता। गोंयांत अनेक धबधबे आसा पूण त्या जाग्यार आमी पळयलां की देशी विदेशी पर्यटक येवन थंय धिंगाण घालतात, तशेंच घाण करतात आनी निसर्गाचें सौंदर्य पेड्यार करतात। पूण हो जो गुणी धबधबो आसा भूपार गांवचो, हांगा गांवचे लोकांचे तशेंच तांचे थळाव्या पंचायतीन कंट्रोल दवरला की ज्या कारणान हांगा मस्ती जावपा ना, घाण जावपा ना। स्टुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। केंद्रीय खेळा मंत्री विजय गोयलान सोमारा ब्रिक्स अंडर-17 फुटबॉल टुर्नामेंटाचो लोगो लॉन्च केलो। बांबोळे स्टेडियमार उक्तावण जालें। टुर्नामेंट 5 ते 15 ऑक्टोबर मेरेन चलपाचो। 5 देशांच्या मुखेल्यांची ब्रिक्स परिशद गोंयांत 15 आनी 16 ऑक्टोबराक जाता। टुर्नामेंटाची फायनल मॅच दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार जातली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खेलों को बहुत एनकरेजमेंट प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये उन्हीं के कौन था ब्रिक्स समिट के दौरान ब्रिक्स अंडर-17 फुटबॉल टूर्नामेंट को भी गोवा के अंदर किया जाए। न केवल क्रिकेट बल्कि सब खेलों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुश्ती हो और दूसरे इंडिजिनस गेम। अभी आपने देखा है कि अभी हमारे पैरालंपिक्स प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा किया है और अपने देश के लिए 4 मेडल जीतने में सफलता पाई है। अंडर-17 फुटबॉल का टूर्नामेंट का होना और उसके बाद अगले साल अंडर-17
फुटबॉल टूर्नामेंट का होना, मैं समझता हूँ इस तरह से लगातार अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स से हमारे खेलों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल ऐसा खेल है जिसको हमारे देश में बड़े शौक और लगन से खेला जाता है। इस ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट के कारण मुझे लगता है कि खेलों का अच्छा विकास होगा। 5 जो कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में एक अच्छा दोस्ताना माहौल बनेगा और हमारे संबंध भी मजबूत होंगे। हे खबराचे चित्रांगात सोंपता। खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।